बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रितीवंत भावा भयणींनो, भावार्थाच्या एकचारान जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा सांगाता मागण्यान वेळ सारूंक एकठांय जालोल्यांक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. भोव मोगाचे जेजू, उंड्याच्या रुपाकाल तूं आमच्या फुडें आसाय म्हूण भावार्थान आमी सोत मानता. जोरूय साद्या उंड्याचें रूप घेवन तूं आमचे मदें आसाय, तोरूय तूं आमचे मदें खरो देव जावन आसाय म्हूण भावार्थाच्या दोळ्यांनी आमी तुका पळयता. तूं आमचो खरो आनी जिवो देव म्हूण वळखून ह्या वेळार आमी तुका सगळे घालतिकायेन नमस्कार करता. गीत गावया सर्वेस्पर एकल्याच देवा A31 पेज 16. सर्वेस्पर एकल्याच देवा सासना सासना gnोमान तुका. सर्वेस्पर एकल्याच देवा सासना सासना gnोमान तुका. तूं बोवार्थो, तूं पदवेदार, तुजी मोहिमा सगळ्यांक सांगता. तूं बोवार्थो, तूं पदवेदार, तुजी मोहिमा सगळ्यांक सांगता. सर्वेस्पर एकल्याच देवा सासना सासना gnोमान तुका. सर्वेस्पर एकल्याच देवा सासना सासना gnोमान तुका. मोलो प्रेतूम आको संसार सगळी रचना तुजीच देवा. मोलो प्रेतूम आको संसार सगळी रचना तुजीच देवा. सर्वेस्पर एकल्याच देवा सासना सासना gnोमान तुका. सर्वेस्पर एकल्याच देवा सासना सासना gnोमान तुका. आमचो मागण्याचो विशय. तिका आयकता तो निती परमणे निर्णय घेता आनी तिका आपलें मन लायता तो सुरक्षीत जेतलो. लुकाचे शुभ वर्तमान 5
वोळ 32 आमकां अशें सांगता, तुमी प्रमाणीक म्हूण दवरतात तांकां आपोवंक हांव आयलो ना, पूण तुमी पातकी म्हूण लेखतात तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर असल्यांक हांव आपोवंक आयलां. मोगाळ जेजू संवसारी जानवाय आपणावूंक आमी कितलींच वर्सां आनी वेळ करची ला. कोरिंतकारांक बरयल्ले चिठींत आमकां अशें मेळटा, देवान अशें केलें की जेजू क्रिस्ता भायर आमकां आनीक जानवाय ना. जेजू आमची खरी जानवाय. जेजूच्या पांयांशी वचून ताची जानवाय आपणावूंक आमी फाटीं सरल्या. आमकां बोगूस. जेजूचे काकलुटीक उलो मारून गीत गावुया. दयाळ देवा. I4 page 117. दयाळ देवा काकलुटीच्या बोगोस बापा मोगाच्या बापूय म्हणो हाडवनाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ये जेजू हांव काकलूट मागता दितोलोय म्हणपात येता. सोर मोच्या पातकांक कंटाळटा आयच्यान ती सगळी सांडटा. ये जेजू हांव काकलूट मागता दितोलोय म्हणपात येता. सोर मोच्या पातकांक कंटाळटा आयच्यान ती सगळी सांडटा. पातका खातीर म्हाका फावो उजो कोतीन सासनाचो. कोश्ट व्हडले हेमकोडाचे सदां जळट्या उज्याचे. ये जेजू हांव काकलूट मागता दितोलोय म्हणपात येता. सोर मोच्या पातकांक कंटाळटा आयच्यान ती सगळी सांडटा. ये जेजू हांव
लूट मागता दितोलोय म्हणपात येता सोर म्हज्या पातका कंटाळटा आयच्यान ती सगळे सांटा पथकार्तान हांवें सांडले सासन सुख देवा गेले सांडलो सांगात आजे बोडव्यांचो संतोष देवाक पोलोंचो ये जेजू हांव काकलूट मागता दितोलोय म्हणपात येता सोर म्हज्या पातका कंटाळटा आयच्यान ती सगळे सांटा ये जेजू हांव काकलूट मागता दितोलोय म्हणपात येता सोर म्हज्या पातकांक कंटाळटा आयच्यान ती सगळे सांटा स्तोत्र 16 वळी 7 ते 8 आमकां अशें मेळटा सर्वेस्पोर म्हाका बूद दिता देखून हांव ताका दिनवासतां रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता बूद दिता हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना बूद वो जानवाय जावन आसा पवित्र आत्म्याच्या 7 देण्यांतलें एक देणें आनी आमकां ताचें म्हत्व दिसून येता गंभीर परिस्थितींत जेन्ना आमी नेनारपणी मनशाचे विचार आयकतात आनी तातूंतले आपले जानवायेन बरें तें विचून काडटात ह्याच पवित्र आत्म्याच्या देण्या उद्देशी देव आपुणूच पवित्र आत्म्या सांगाती आमचीं काळजां उजवाडायता आनी आमकां आदार दिता समजून घेवंक बरें आनी वायट आनी कशे परी वागूंक आनी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी समजूंक ह्या ताच्या व्हडट्या देण्या पासत देवाक दिनवासून गीत गावया देवा तुजे दौलतीची Q7 पेज 169
देवा तुझे दौलतीची हृदय गोलाय कशी सांगची तुझी जाणवाय तुझे गिन्यान तावनासलो सगळो सोमदीर तुझी चेतना तुझ्यो मांड्यो कोणाक ताको सोदून काडू तुझी चेतना तुझ्यो मांड्यो कोणाक ताको सोदून काडू तुझे तोर मन जाणो जाल्लो कोण तोर आसत रचना मध्ये तुझो बुदबुद एकदम जालो कोयसोर मेळत मनीस बोडवो तुझे कडचे ना घेतिल्ले तुका देणे दिला कोणे तुझे कडचे ना घेतिल्ले तुका देणे दिला कोणे सगळे तुझे कडसून आयला तुझे पासो सगळे जाला तुझ्या नेमान सगळे चलता तुझो निर्णय सगळ्यांक पावता बापा पुता पवित्र आत्म्या तुका देवा महिमा सासना बापा पुता पवित्र आत्म्या तुका देवा महिमा सासना. जेजू आपल्या उतरांतल्यान आमच्या जिविताक जाणवाय शांती समाधान दिता. आपले बरे खबरेंतल्यान आमकां जाणवाय शांती समाधान दिवंक रावतल्या जेजूक भावार्थान आयकूंक आतां तयार जावया. सगळीं उबी रावया. सिराकाचे पुस्तक 24 वळी 11 ते 19. जाणवाय आपलेच भुरग्यांक वाडयता आनी आपणाक सोदतल्यांचो परामोस कोत्ता. तिचो मोग करतात ती जिविताचो मोग करतात. तिका सकाळीं तावन सोदतात ती कुशालकायेन बोत्तली. तिका गोट वेंग मारून रावतात तांकां मोहिमा मेळटली. खंयसरूय ती वचूं सर्वेस्पो तांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. तिची सेवा करतात ती भोव पवित्र देवाची सेवा करतात आनी तिचो मोग करतात तांचो सर्वेस्पोर मोग करता. तिचें आयकता
तो निती प्रमाणे निर्णय घेता आनी तिका आपलें देहान मन लायता तो सुरक्षीत जियेतलो. तिचेर पातेतोल्यांक ती मेळटली आनी ताची सुसूत तिका आपलें दायज कशें भोगूंक पावतली. पयलीं ती ताका वांकडे तिकडे वाटेन चलयतली आनी भिरांत आनी बेजूडपण ताचेर हाडटली. तिच्यान ताचेर विस्वास दवरूंक जायसर ती ताका कोश्टायतली आनी कडक फॉर्मोना उद्देशीं ताची परिक्षा करतली. पूण शेवटी ती ताका परतून नीट रस्त्यार पावयतली आनी आपले गूठ ताका उक्ते करतली. तिका सोडून तो पयस गेलो जाल्यार ती ताका सांडटली आनी ताचें निसणटण जावंक दितली. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं बसूया. आयकल्या देवाच्या उतराचेर आमी ल्हानसो नियाल करुया. जानवायेचें पुस्तक आमकां सोबार तरेन बोध दिता. जिवितांत बऱ्यो वस्तू करूंक आनी वायट तें सोडून दिवंक. ह्या पुस्तकांत जिविताची वाट चलतल्यांक जायते मार्ग दर्शन मेळटा. सोबार जाणां ह्या पुस्तकाचो आदार घेवन जियेतात आनी दुसऱ्यांच्या जिविताचेर आपलो प्रभाव हाडूंक वावुरतात. ह्या पुस्तकाचो बरोवपी आमकां जिविताचो संदेश दिता. आमच्या जिवितांत आमी शिकवण घेता तेन्ना हुशारकायेन आमचें जिवीत सारूंक आमकां देवाच्या उतराची गरज म्हूण वळखून घेवंक जाय. ह्या वाचपांत एक शिकोवपी कशी भाशेन आपल्या जिवितांत देवाचें उतर आपल्या वावरांत दाखोळ करता तें आमकां उगडास करता. जिवितांत जानवाय सोदता तेन्ना आमी सदांच देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जाय. ताचो हो बरोवपी आमकां उगडास करता. भोव थोडीं मनशां आपल्या जिवितांत असलो बुद्धीचो उपयोग करतात. जिविताचे वाटेर आमी आमची वाट चलता तेन्ना कशे भाशेन आमी जिवितांत येसवंत जावंक जाता तें हे जानवायेचें पुस्तक आमकां दाखयता. आयज काल आमी आमच्या भुरग्यांक संवसारी जानवायेन वाडोवपाक आवय बापूय जायतीं हारपीत जातात. बऱ्या इस्कॉलांनी आनी कॉलेजींनी तांची भरती करूंक कितलेच त्याग करतात. तांचे पासत जायतो दुडू मोडटात. कोरिंतकारांक बरयल्ले चिठींत आमकां अशें मेळटा. देवान अशें केलें की जेजू क्रिस्ता भायर आमकां आनीक जानवाय ना.
जेजू आमची कोरी जाणवाय. ही जाणवाय कितें करता काय? आमकां वाडयता, आमचो परमोस करता, कुशलकायेन भरता, आशिर्वाद घालता. पवित्र पुस्तकांत जेजून आमकां म्हटलां, म्हजे लागीं शिकात. संवसारी जाणवाय आपणावंक हांवें कितलींच वर्सां आनी वेळ करचिला. जेजूच्या पांयांशी बसून ताची जाणवाय आपणावंक हांवें कितलो वेळ दिला काय? ही जाणवाय आमकां सुरक्षीत करता, नीट रस्त्यार पावयता, सर्वेस्पराच्या मोगान वाडयता, सरोना तसली कुशलकाय आनी शांती दिता. मोगाळ जेजू, तुज्या काळजांतल्यान व्हांवतले जाणवायेचे जोरीतलें उदक आमकां पिवंक दी. आमच्या जिवितांत केरीत भाशेन आमचेर वायट कोश्ट येतूच बापाची खुशी करूंक एकदम आगोड. तर असल्या वेळार आमकां पवित्र आत्म्याची खोरी जाणवायेन आमकां बोर म्हूण कांय मागणी बापाक उबारुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ले आपोणे क्रिस्ताचें उदार आनी अमोलीक देणी म्हूण वळखून आपल्या आपोण्याक सदांच विस्वाशी रावूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. सबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्याक मेळ्ळोली जुटी देवाचे आपोवणे म्हूण जाणो जावन आपले कार्य प्रमाणीकपणान आनी विस्वाशीपणान चलोवन देवाचे विस्वाशी कारभारी आनी पोरजेचे कालती सेवक ते जावंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सबाब.
जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूचे आपोवणे मानून घेवन जायत्या तरणाट्यांनी ताचे व्हड आनी विशाळ मळांत वावरूंक कशें मोन आनी उदारपण दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांच्या काळजांनी देवाच्या उतराचो खोल मोग रिगूंक आनी ह्या उतरांतल्यान परगोट जातली क्रिस्ती मुल्यां पाळूंक आपल्या उतरान आनी देखीन तांकां शिकोवंक बापा लागीं मागुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या शिकपी भुरग्यांनी आपलें शिकप बरे भाशेन करूंक परिक्षा बरे भाशेन जबाब दिवंक आनी तांचे दिल्ले परिक्षेचो बरो निकाल आयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. सबाब जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सगळीं आमची मागणी एकठांय करून जेजू शिकयलेले मागणे म्हणुया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.